नमस्कार, पोया प्राइम खबरो. चली पत्रकारांच्या लैंगिक छळाच्या केशीन पत्रकार अँकर रुपेश सामंत पणजे कोर्टामुखार शरण. निमणे अटक, मंगळारा मेरेन पुलीस कस्टडी, जामिनाचेर मंगळारा सुनावणी. जातींचो दाखलो घेवंक ओबीसी एसींक घश्टे. डॉक्युमेंट तपासपी समाज कल्याण समिती दाखलो दिवंक शकना. समिती आडकळी हायकोर्टात. खात्याकडेन 1200 अर्जांची रास. फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया आणि फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉईचा इफीचेर बहिष्कार. भायले लोक चढ घुसतात म्हणून टीका. डेलिगेट्स फी वाढली 300%. नोटरी आणि स्टॅम्प पेपर विकपी लोकांक पिट्टात. एफिडेव्हिट बंद करून सेल्फ डिक्लेरेशन चालीक लावचे. अगरवाल समितीचो सरकाराक रिपोर्ट. एकवटी चेक नाक्यांची सुचोवणी. आणि एफसी गोवाचो नवो ब्राझिलियन स्ट्रायकर राफायल कोएलो लुईसाची झिकोच्या टीमीत प्रॅक्टिस सुरू. वास्को टिळक मैदानात चेन्नईन एफसी आड मॅचीची चल्ल्या तयारी. खबरो विस्तारान. चली पत्रकारांच्या लैंगिक छळाचो आरोप आशिल्लो पत्रकार अँकर रुपेश सामंत निमण्या आयतारा पणजे कोर्टामुखार शरण आयलो. 15 दिसां भितर रुपेश पुलिसां मुखार हजर रावलो ना जाल्यार ताची प्रॉपर्टी सील करपाची पुलिसांनी शिटकावणी दिल्ली. 2 म्हयने जालो तो लिपून भोंवतालो. ताजेर पणजे बायलांच्या पुलीस स्टेशनात 4 एफआयआर आसात. शरण आयले उपरांत ताका अटक केली. मंगळारा मेरेन ताका पुलीस कस्टडी दिल्या. ताणें जामिनाक अर्ज घाला. चली पत्रकारांच्या लैंगिक छळाचो आरोप आशिल्लो पत्रकार अँकर रुपेश सामंत 2 म्हयने जालो लीप चोरयां भोंवतालो. निमणो आयतारा तो कोर्टाक शरण आयलो. पुलिसांनी रुपेशाचेर अजामीन पात्र कलमा खाला गुन्यांव नोंद केल्यात. पयलो एफआयआर 25 सप्टेंबराक घालो. ते उपरांत गोंय, कर्नाटक आनी महाराष्ट्रांत पुलीस ताका सोदताले. 8 समन्स धाडून पासून रुपेश पुलिसां मुखार आयलो ना. सत्र न्यायालयान अटकपूर्व जामीन अर्ज भायर मारले उपरांत रुपेशान हायकोर्टात अटकपूर्व जामिना खातीर अर्ज केलो. थंयूय ताका जामीन मेळ्ळो ना. 15 दिसां भितर तो शरण आयलो ना जाल्यार ताची प्रॉपर्टी सील करपाची पुलिसांनी शिटकावणी दिल्ली. रुपेश आयतारा पणजेच्या कोर्टात शरण आयलो. We have surrendered Rupesh Samant before the court in all the 4 cases, and he has been taken into custody by the court. We have also asked for a prayer to surrender his phone, which is also accepted by the court, and the court has directed the police officer to take his phone into custody. No, we were never hiding. See, if you see the dates of event, right from start, when we put an application under 41A before the police officer saying that we are ready and willing to come before the police and give all the statement. So it started from there. They didn't give us the notice. So we filed a first bail application before the court, which was rejected. Thereafter, we filed in the High Court, which was rejected. So day before yesterday, it was rejected. So moment we knew that it is rejected, we filed for surrender, and we have surrendered. So we were always before the court all this time, right from registration of FIR. We were never absconding. Now. केसीची कितें म्हणपाचें टोटल 4 केसीस आहा म्हणटा. एक केस आनी तितून कितें बाबा फ्रेम केला एक ओके अशे 4 that is see the contention of Rupesh is his frame in all the cases and he is innocent. That is his contention, and that is what we are arguing for, that only. Do you think somebody framing him? That's what his case is. That's what his stand is. रुपेश Yes. कितें म्हणटा कोण फ्रेम करता? Name we will not disclose. He will be in better position to disclose the name to the police officer, and he will today. Okay. कोर्टांतल्यान रुपेशाक पणजे बायलां पुलिसांच्या ताब्यात दिलो. रुपेशाक 2 दिसांची पुलीस कादय फरमायल्या. ताणें जामिना खातीर अर्ज घाला. ह्या अर्जाचेर मंगळारा सुनावणी जातली. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. समाज कल्याण खात्याकडल्यान जातींचो दाखलो घेवंक ओबीसी आणि एससींक सध्या खश्टे काडचे पडटात. डॉक्युमेंट तपासपी समाज कल्याण खात्याची समिती ओबीसी एससींक सध्या जातीचे प्रमाणपत्रच दिवंक शकना. समितीच कायद्याप्रमाण ना म्हणून कोर्टान आडकळ्या. सरकाराच्या वेगवेगळ्या येवजणीचो लाव घेवपा खातीर जातीचो दाखलो हे जाती जमातीक लागतात. दाखल्या खातीर खात्याकडेन सुमार 1200 अर्जांची रास पडल्या. पळयत रिपोर्ट.
ओबीसी आणि एससी खातीर सरकाराच्यो वेगवेगळ्यो येवजण्यो आसात. ह्या सरकारी येवजण्यांचो लाव घेवंक अर्जदारांक जातीचो दाखलो दिवचो पडटा. मात ओबीसी आनी एससींक परमनंट कास्ट सर्टिफिकेट मेळप म्हळ्यार सद्याक कटकटी जाल्यात. समाज कल्याण खात्याची सुत्रां सांगतात, जातीच्या आधाराचेर पंचायत आनी पालिका वेंचणुकेंतल्या कांय उमेदवारांनी तांच्या आड वेंचून आयिल्ल्या ओबीसी आनी एससी एसटी उमेदवारां आड हायकोर्टात आव्हान दिलां. जातीच्या डॉक्युमेंटाची तपासणी करपी समाज कल्याण खात्याची समिती सुप्रीम कोर्टाच्या माधुरी पाटील निकालाक धरून ना. ताका लागून सोशल वेलफेअर खात्याची समिती नव्यान घडोवची पडटली. नवे समितीची नेमणूक जाय मेरेन सद्याची समिती ओबीसी आनी एससींक परमनंट कास्ट सर्टिफिकेट दिवंक शकना. जातीचो दाखलो दिवपाच्या प्रक्रियेत 3 सदस्यांची समिती डॉक्युमेंट तपासून अर्जदाराक दाखलो दिता. हो जातीचो दाखलो सरकारी नोकऱ्यो, सरकारी येवजण्यो आनी स्कॉलरशीप मेळोवंक उपकारता. सुत्रांकडल्यान मेळिल्ले म्हायती प्रमाण खात्या कडेन ओबीसी आनी एससींच्या जातीच्या दाखल्या खातीर 1223 अर्जांची रास पडल्या. हायकोर्टात प्रकरण जाग्यार पड मेरेन 3 सदस्यांची समिती जातीचो दाखलो दिवंक शकना. कोर्टात प्रकरणाचेर सुनावणी चल्ल्या. परमनंट कास्ट सर्टिफिकेटा शिवाय ओबीसी आनी एससी सरकारी गजालींचो लाभ घेवंक शकनात. सोशल वेलफेअर खात्यान हायकोर्टात फेरविचार अर्ज घाला. खात्याची डॉक्युमेंट तपासून दाखलो दिवपी समिती सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाक धरून आसा म्हूण सरकाराचो आर्ग्युमेंट. वेंचणुकेंतल्या उमेदवारांनी ओबीसी एससी उमेदवारां आड याचिका घाली. ते उपरांत समितीचें काम बंद पडलें. वेंचून आयिल्ल्या उमेदवारांचो पदाचो कार्यकाळूय सोंपून गेलो. मात जातींच्या दाखल्यांची आडकल्ली व्यवस्था अजून जाग्यार येना. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश घाडी. इफ्फीत फिल्म मळावेले सोडून भायले लोक चड घुसतात म्हूण टिका जावंक लागल्या. फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया आनी फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉईन गोंयच्या इफ्फीचेर बहिष्कार घाला. ह्या संस्था बरोबर वावुरतल्यांनी इफ्फीत वांटो घेवचो न्ही म्हूण उलो मारला. दुसरे वटेन सरकारान इफ्फीच्या बजेटाक कातर लायिल्ल्यान डेलिगेट्सांची फी 300 वेल्यान 1000 केल्या. इफ्फीचो दर्जो उरतलो काय कितें पळयात रिपोर्ट. 20 ते 30 नोव्हेंबराक इफ्फी जाता. इफ्फीच्या आयोजनात केंद्रीय चित्रपट महोत्सव संचालनालय खंय FFI आनी फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया एम्प्लॉईज सारकेले फिल्म मळार वावुरपी संस्थांक विस्वासांत घेना म्हूण बोवाळ जाला. FFI ही फिल्म उद्देग आनी सरकारा मदलो दुवो. मात इफ्फीच्यो गजाली थारायतना तांकां आनी FOIC सारकेल्या संस्थांक सरकार खंय कडेक दवरूंक लागला. FFI म्हणटा संघटना 2015च्या इफ्फीत वांटेकार जावची ना. संघटनेच्या कांय वांगड्यांनी पुराय बहिष्कार घालपाचे थारायल्ले, पूण संघटना खंय फक्त असहयोग आंदोलन करतली. इफ्फीची वाट लावपाचो FFIचो उद्देश ना म्हूण निर्मात्यांक इफ्फीत तांचे सिनेमा घालपाक आडवचे ना. पुरस्कार परत दिल्ल्या लेखकांक आनी निर्मात्यांक नैतीक तेंको म्हूण FFIचो असहयोग. हे फाटभुंयेर सरकारान निकतीच ह्या संस्थांक घेवन चित्रपट उद्देग संयोजन समितीची ताकतिकेन बसका घेतली. हे बसकेक FFIचे वांगडी, FWICचे वांगडी आनी इंडियन फिल्म अँड टेलिव्हिजन डायरेक्टर्स असोसिएशनाचे प्रतिनिधी आशिल्ले. सरकाराच्या कार्यपद्दतीचेर बसकेत बरोच बोवाळ जालो. फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया म्हणटा फाटल्या इफ्फीत 200 सिने कर्मचाऱ्यांक आफयल्ले. ते गोंयांत पावले तेन्ना तांकां निमंत्रण सोडात इफ्फीचे सादे डेलिगेट पास पासून दिले ना. चित्रपट महोत्सवात चित्रपट निर्मात्यांचेर दुर्लक्ष जाता. महोत्सवाच्या कांय कार्यावळींक सापूच उणी आमंत्रणां दितात, कांय वेळार निमंत्रणांच नासतात. फिल्म निर्मात्यांक ऑडिटोरियमात खंयच्या तरी कोनशाक सीट दितात. सिनेमा कडेन संबंध नाशिल्ले तशेंच सरकारी अधिकारी बाकीचो स्टाफ सिटां आडोवन बसता. फाटल्या कांय वर्सां सावन सिनेमा उद्देगांतल्या लोकांक इफ्फीत असली वागणूक दितात. इतले मजगतीं चित्रपट महोत्सव संचालनालयान इफ्फीची डेलिगेट रजिस्ट्रेशन फी 300% वाडयल्या. 300 रुपयांची फी 1000चेर पावल्या. लेट फी 200 रुपया वेल्यान 500 रुपया केल्या. आयोजक म्हणटात त्या प्रमाण फाटल्या 10 वर्सांत फी वाडोवंक नाशिल्ली. वाडीक लागून इफ्फीची येणावळ सुमार 84 लाख वाडटली. इफ्फीक 10-12 हजार डेलिगेट्स येतात. फी वाडयल्ल्यान ही येणावळ 36 लाखा वेल्यान 1.25 कोटींक तेंकतली. डेलिगेट्सांकडच्यान पयशे काडून आयोजक इफ्फीचो खर्च भागोवंक सोदतात म्हण टिका जाता. इफ्फी प्रायोजका वरवींच चलोवची म्हूण गोंय सरकाराक दिसता. सरकार आपलो वांटो कमी करीत आसा. डेलिगेट्सांची वाडयल्ली फी, फिल्मी संस्था आनी सरकाराचो वाद आनी इफ्फीचे देंवयल्ले बजेट पळयल्यार 46वो इफ्फी नेमको कसो जातलो हे मोठे प्रश्नचिन्ह. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. घेऊया एक विराम.